आम्ही टिकेक भिनात. सरकारावेल्या टिकेक आम्ही येवकार दितात, मात ती कन्स्ट्रक्टिव्ह टिका आसपाक जाय. हाका लागून गोंयचें नांव पिड्ड्यार जावचें ना हाची खबरदारी घेवपाक जाय म्हण मुखेलमंत्री दोतोर सावंत उलयला. तशेंच कोरोना काळांत जांची नोकरी गेल्या अशा पत्रकारां खातीर नवी येवजण करपाचें सरकारान थारायलां. फुडल्या 2-3 म्हयन्यांनी हाचेर विचार जातलो अशें तांणी सांगलां. आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. This government is very sensitive about the journalist. हांव इतकें सांगपाक सोदतां, हें सरकार जर्नलिस्टाच्या प्रती सेन्सिटीव आसा. जेंकां हांवें ताका ऑलरेडी सांगता, जेंचे कॅमेरा आनी लॅपटॉप हेज्यो ज्यो स्किमी उरल्या त्यो फायल प्रोसेस कर आनी जाता तितके बेगीन तांकां कंप्लीट करून दी. एके वटेंतल्यान प्रोटेक्शन, दुसरे वटेंतल्यान सेक्युरिटी आनी तिसरे वटेंतल्यान आमी खरेंच विचार करता. म्हाका खबर आसा की जर्नलिस्टाची कोविडांतल्या उपरांत आर्थीक स्थिती आनी ह्या हो हांव बिझनस म्हणचो ना, बट ह्या एक सामाजीक चळवळींतल्यान वयता आसतना तुमकां सगळ्या जाणांक खूब कठीण प्रसंगांतल्यान तुमी इंडिविज्युअली वयता. ती दोन तरेन, एक ग्रामीण पत्रकार आनी तुमी पत्रकार जे रेग्युलर पत्रकारिता हातूंत आसा तांकां एक विचार करता तुमच्या कडेन सगळ्यां कडेन कन्सल्ट करून सपोर्ट करप. म्हणजे हांव पेन्शन म्हणना की तुमच्या पुराय बिझनसान कशा पद्दतीन सपोर्ट करप. इवन एक 2-3 स्किमी आमच्या तकलेंत आसा तुमकां सपोर्ट करपा खातीर, बट डेफिनेटली सरकार विचार करता की तुमकां सपोर्ट करपाक जाय. बट निश्चितच रित्या फुडल्या एक 2-3 म्हयन्या भितर तुमच्या कडेन डिस्कस करून कशा पद्दतीन सपोर्ट करपाचो ह्या कन्क्लुजनाचेर आमी येता. तुमच्या सगळ्यां कडल्यान बऱ्या पत्रकारितेची अपेक्षा आसा. डेफिनेटली सरकाराचेर टिका केली म्हणून हांव भिना. परत सांगता, हांव सरकाराचेर टिका केली म्हणून हांव भियेना, बट ती कन्स्ट्रक्टीव आसची, डिस्ट्रक्टीव आसची न्ही. सरकाराचें चुकलां जाल्यार दाखोवपाचो रायट पत्रकाराकूच आसा, बट तें दाखयताय आसतना गोंयची इमेज पिड्ड्यार जावची न्ही. खंयचोय जेन्ना आमी हायलायट करता, फोकस करता, सरकाराची इमेज तुमी पिड्ड्यार करिना, राज्याची इमेज पिड्ड्यार जाता एक एकदां. ताजो लक्षांत दवरून खंयचोय तुमी फोकस करा, हायलायट करा, म्हाका कांय चिंता ना, बट राज्याचो तेजेर परिणाम जावचो न्ही. बिंग अ टुरिस्टीक स्टेट, आमी इतर राज्या सारके न्ही. गोंय ही टुरिस्टीक स्टेट आसा. हांगासर येवपी प्रत्येक जाण गोंयची इमेज पळोवन येता, गोंयच्या सरकाराची इमेज पळोवन न्ही. हांव परत सांगता, त्या खातीर गोंयची इमेज कशी करप सरकाराच्या बरोबर की ह्या अमृत महोत्सवा वर्सा आमी गोंय जें म्हटलां की देशाची टुरिजम राजधानी जातली, आनी ती टुरिजम राजधानी जातली आसत जाल्यार हांवें आतां फोटोग्राफिस्टांकूय सांगलां, गोंय तुमी बरे प्रोजेक्ट करपा खातीर गांवांतल्यान गोंयचो सैम प्रोजेक्ट करात, जेणे करून ज्या लोकांनी गोंय केन्ना एक्सप्लोर करूंक ना त्या लोकांक एक्सप्लोर करचें पडोनी.